स्टार्ट जाल्या बस स्टँडाक बरी गजाल आनी जंय मुवीन सर आसता थंय सदांच डेव्हलपमेंट आसता। म्हाका चड बरें दिसलें की दाजीन मुवीन सराक हाडला आनी खंय तरी बारीकशें काम 1.5 कोटीचें काम आनी सराच्या हातींतल्यान स्टार्ट जाल्लेलें आसा। हांव रिक्वेस्ट करता मुवीन सराक की टारींग केलांच तेज्या भायर खुबश्यो गजाली आसा हांगासर फॅन ना, थंयसर उदक ना पिवपाक, तें एक एसेन्शियल उदक। कोणी पॅसेंजर्स देंवता तांकां ताण लागता तेन्ना उदक आसपाक जाय, एक्वागार्ड थंय फिटींग करपाक जाय। तशेंच टॉयलेट सारकें ना, हांगा एसटीकार येता टॉयलेट्स 30-40 एसटी येता म्हटल्यार खंय तरी एक 80 जाण ते भायले येतात आनी तांकां हांगा नासता आनी आमी हांगा खेळटाच फाटल्यान आनी हांगासरूच ते टॉयलेट करून वयतात। एक इतलें म्हाका दिसता सरान खंय तरी इनिशिएटीव घेतल्यार तें काम जातलें। बस स्टँड इंटरनॅशनल लेवलाचेर जातलोच, म्हाका तितूर कांयच खात्री ना, पूण तो जावच्या पयलीं हे बारीक बारीक ज्यो तांकां एसेन्शियल आसता त्यो करच्यो। हांव आनी एक फावटी कॉंग्रेच्युलेट करता दाजीक आनी आमच्या मुवीन सराक। आमी जेन्ना इलेक्शना पयलीं पासून पळयलें लोकांक हांगा खूब त्रास जातालो आनी लोकांचो त्रास खंय तरी दूर जावचो म्हणून आमी इमिडिएटली जिखून येतकूच आमी आमचे प्रयत्न स्टार्ट केले की हांगा बेगीन टारींग जावचें म्हणून आनी एट द सेम टायम रस्तो म्हणजे फूल बस स्टँडूय नवो जावचो म्हणून आमी हें जालें। काळांतरान आमचो ऑनरेबल आतां ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जालो आनी खंय तरी आमी ताकाय रिक्वेस्ट केली। सो आमी पयलो एक वेगळो तरेचो बस स्टँड करपाक वताले, पूण खंय तरी आज खंय तरी तांचे इनिशिएटिवान खंय तरी आज गडकरीजीन आमकां एक 16 बस स्टँड तातूंत भितर आमचो बस स्टँड अरावंड वर्ल्ड क्लास बस स्टँड जाता। म्हाका दिसता खूब बरें दिसता। हाजो एक म्हणजे सरान जशें सांगलें एक कॉर्डिनेटेड इव्हेंट जेन्ना आसता आज खंय तरी फूल मुरगांव तालुक्यान ते एक पालक मंत्री जे आमचे आमकां गायड करता आनी आमी जे प्रपोजल्स तांचे कडेन घेवन गेले अजून पर्यंत आमचे ते सगळे क्लियर जाल्ले आसा। हो एक धाकटो प्रपोजल म्हणजे ट्रेलर म्हणटा तसो, पूण म्हाका मुद्दम सांगत दिसता जेन्ना आमी 2 म्हयन्यांनी हो पास करून हाडलो तो स्वतंत्र पाथ हो मेन हायवे जातालो तेन्ना खुबशे जाणांनी आमकां सांगलें कित्याक करना 6 म्हयने जालीं बोवाळ करता, खुबशे हे जाले दुविधा जाली, पूण आमी तेन्नाय सांगिल्लें आमी फक्त पावसा खातीर रावल्या म्हणून हो टेंडर जाल्लो आसा, आमी फक्त पावस जावपा खातीर राविल्लो आसा म्हणून। सो आज खंय तरी हें करता आसतना खूब उमेद जाता आनी बरें दिसता की आज तांच्या गायडन्सान आज आमकां वर्ल्ड क्लास बस स्टँड 100% जातलो ताच्या बद्दल डावटूच ना। फक्त आनी थोडो एक मे बी 1 वर्स ते 2 वर्सां सर तो एक आमकां त्रास सोंसचो पडटलो, ताच्या खातीर मेजर त्रास जावचो न्ही म्हणून हो रस्तोच न्ही हाचें रिसर्फेसिंगूच न्ही, पूण तेवटेन बसून लोकांक बसपा खातीर बेंचीस नाल्यार फॅन बीन नाशिल्ले ते सगळी अरेंजमेंट एक बरो प्रेझेंटेबल सद्या जो पर्यंत आमचो नवो बस स्टँड ना तो पर्यंत प्रेझेंटेबल बस स्टँड करपाची आमचो प्रयत्न आसा आनी तो जातलो। कदंबा आमचे वास्को सिटीचे येदे व्हडले बस स्टँड आहा, पूण म्हाका दिसता हांगा सदांच आश्वासनां दिली गेली कांयच जावना। म्हाका दिसता दाजी सालकर आमदार जातकच वास्कोन कितें कितें जायत आसा आनी हें एक उदाहरण जावन आसा। हांगा फर्स्ट टायम टारींग रोडाचें जाता। आमी सुरवातेकूच सांगिल्लें इलेक्शना पयलीं आमी दोगांय मेळून काम करतले म्हणून आतां मेळून काम करता। सुरवात बऱ्यांतलो बरो जाल्लो आसा हो रोडाचो 1.5 करोड जातले आनी म्हाका दिसता व्हडल्या प्रमाणान थिंग भितर कदंबा बस भितर येता थिंगा सारके थिंगाय काबार जाल्ले आसा। ती एस्टिमेट ऑन एमर्जन्सी बेजीस हांवें करपा लायला। तेजे शिवाय पयलीं हांवें हेजे पयलीं सांगिल्लें आसा हांगा बस स्टँड पयशे ना म्हूण जे आमी बस स्टँड बांदपाचें आसा तें बंद उरता। आतां हाल्ली बाब नितीन गडकरी आयले युनियन सरफेस ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, तेजे कडेन हांवें मागला तेन्ना तेणें म्हाका सांगलें तुका जाय जाल्यार आपूण 16 बस स्टँड बांदून दिता आनी आय वील मेक इट वर्ल्ड क्लास। ते वर्ल्ड क्लास करपा खातीर 4 वा 5 आमची मेन आसा, तितून एक वास्को आसा, एक पणजे आसा, म्हापसा आसा आनी मारगांव आसा, ही 4 आसा एंड मे बी पोंडा, बट 4 वील डेफिनेटली हॅपन एज अ फर्स्ट फेज। आनी म्हाका सगळे कडेन केल्ले जाय कित्याक आमचे थिंगा फूल पयसो सेंटराचो येतलो, आमी एक पयसो ना घालता, पूण हे प्रपोजल आतां तेजी मांडावळ आमी केल्ली आसा। हांगा एकूच डिफिकल्टी येता हें बस स्टँड करता तेन्ना आमी कोणाक वर्क एवॉर्ड केल्लो आनी मागीर तो कसो उरलो कितें जालें ती हिस्ट्री हांव सांगपाक सोदना, ते कारणाक लागून मातशें आमकां एक आडकोय कशी येता। बट हांवें दाजी सांगला की आनी वास्कोकारांकूय सांगपाक सोदता वी वील ओवरकम दॅट वेन अदर बस स्टँड्स आर बींग डन हेंय बस स्टँड आमी करून दितले। म्हाका दिसता इट इज नॉट ओन्ली अ क्वेश्चन ऑफ बस स्टँड, आमी इलेक्ट्रिकल बसीसूय आमकां सुमार 200 न्यू आमकां बसीस दिता म्हणले आसात। सेंटर आमकां खूब मदत करता आनी ते दृश्टीन
सगळे म्हाका दिसता आमचे आमदार चड करून हे तालुक्याचे आमचे आसात ते आनी बाकीचे आमचे MLA आहात ते सगळे प्रयत्न करतात जाता तितले फास्ट डेव्हलपमेंट करूंक.